कॅसिनो मांडवी न्हंय नाशिल्ल्यान तांणी मांडवी न्हंय प्रदुशीत केल्या. कॅसिनोंतलें सांडपाणी मांडवी न्हंयेत सोडटात. गोंय सरकारान मान्यताय दिल्ल्या गोवा गॅमलिंग कायदो आजून चालीक लायिल्लो ना. तशेंच गेमींग आयुक्त नेमिल्लो नाशिल्ल्यान गोंय सरकाराक येवपाक जाय तितलो महसूल कॅसिनो कडल्यान येना. सरकार कॅसिनोकारांक जाय तशी मोकळीक दिता अशे साबार आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान गोंय सरकाराचेर केल्ले. ताका पर्यावरण खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान उत्तर दिलां. Pollution board is working diligently. They have made all जे ताका रिक्वायरमेंट जे कितें करपाक जाय एट सायंटिफीक लेवल और इन सायंटिफीक मॅनर और वॉट सायन्स इज. आतां गिरीशाची दुसरी सायन्स आहा जाल्यार आमकां खबर ना. तो जर सायंटिस्ट जर दुसरे भाशेन कितें सांगता जाल्यार तेणें आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिवचें की अशें अशें तुमी कितें करता तें सारकें न्ही, पूण म्हजें सायन्स अशें सांगता, म्हजें सायन्स अशें सांगता आनी ते सायन्सान म्हणून तुवें करचें जाल्यार तेंय आमकां करपाक रेडी, कांय प्रॉब्लम ना. पूण एलिगेशनां करता तेन्ना चिंतून करपाक जाय असो हांव ताका एक म्हाका दिसता शिकलेलो मनीस आनी लोकांक दिशेवाल करचो न्ही. काम करा, फुडलो गव्हर्मेंट तुमकां जर हाडपाक जाय लोकां खातीर काम करा, लोकांक दिशाभूल करनाका, लोकांक मिसगायडींग करनाका. गिरीशान आरोप करतना अभ्यास करून करचे, बेश्टेच कितेंय सांगून गोंयकारांक फट सांगचें न्ही असो सल्लो निलेश काब्रालान गिरीशाक दिला. तशेंच कॅसिनोंतल्या सांडपाण्याच्या टाकयांक कुलूप लायला आनी त्या प्रदुशण मंडळाच्या हजरेन काडून खाली करतात अशें काब्राल म्हणटा. Goa Pollution Board in 2014 onwards, they have sealed the tanks of the casinos of waste discharge. What they have done? Sealed their tanks. आणि how the waste levels are monitored by them. आणि खंय तरी तो डिस्चार्ज करपाक जाय जाल्यार they are called. Who is called? Goa Pollution Board is called. Goa Pollution sends one representative of Goa Pollution Board. Captain of Ports representative comes and the seals are broken. Pumps are put inside that tank of sewage and discharged on a dump barge. And this dump barge is monitored by our people. So our people accompany the dump barge, go to the jetty. In jetty there are tankers. The dump barge takes it from the tanker and puts it from the dump barge takes it and puts it in the tanker. The tanker goes to the nearest म्हणजे आमचे टोंका sewage treatment plant and discharges for beneficiation. हरीत लावादान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण कॅसिनोचेर नदर दवरपा खातीर सरकार समिती नेमतले. तशेंच जुलयच्यान सरकार कॅसिनोंतल्या आनी मांडवी न्हंयतल्या उदकाचें ऑडिट करतले अशें आश्वासन मंत्री निलेश काब्रालान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीच्या अध्यक्षान केल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना सांगलें. आमी आतां करपाचें आसा देर इज अ कमिटी वीच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ NGT वेर देर आर सायंटिस्ट ऑफ NIO, there are NIT members, National Institute of Technology members and some other members. What we are going to do from next month onwards, I am telling that whatever water comes inside is going to be measured, and whatever discharge which is measured in the tank, we will measure it scientifically, not Girish Chodnekar scientist, not what Girish Chodnekar says. Scientifically they will be measured by our scientific people, our scientists, and we will tally which is going to start from next month onward from 1st of July. And we are going to do now from 1st of July water audit. This is what I have said. Water audit means incoming water and outgoing sludge, whatever is there, we are going to monitor. And we know human consumption, that is consuming by ourselves. It might not be discharged. ना तो म्हणटलो लिटरां चली जालें ना म्हणटलो. हे सगळे गोष्टी scientifically we are doing. We have a team of scientists in our Goa Pollution Control Board and they will do it. So this is my first thing to clarify what Mr. Girish Chodnekar said. गिरीश चोडणकारान कॅसिनोन प्रवेश करतना ताचेर नियंत्रण ना म्हूण केल्ल्या आरोपाचेर निलेश काब्राल म्हणटा, केंद्र सरकारान GST कायदो लागू करतकच गोंयचो तेन्नाचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान जेन्ना गोंयांतल्या टोलांचेर प्रवेश कर घेवपाचेर बंदी करपी परिपत्रक काडिल्लें तें कॅसिनोच्या प्रवेशाक लागू जाता. तशेंच गोंय सरकाराक कॅसिनो जुगार खेळपा खातीर चिप्स विकतात ताचेर 28% कर मेळटा. संबंधीत अधिकाऱ्यांची टीम म्हयन्याक 7 फावट वचून पळोवणी करतात. He does not know that entry tax has been stopped in casinos. When it is stopped, not now.
1st July 2017 it has been stopped because that is what entry म्हणटा ती बंद केल्ली आहा. And if anybody wants to take entry, you have to pay 28% GST. Now, when this was stopped in 2017, what did Goa government do? Goa government increased the license fee, which was the value of the entry tax, because we can't take entry tax. आता entry tax in casino न्ही, गोंयची entry tax बाकीचे मिशनरी येताले आनी कितें ती बंद केली आहा, तेजेर तो उलयना. पूण ताका कांयच खबर ना. There was no entry tax from 1st July 2017. But yes, we are taking money as tax on license fee, that is the home department. We as commercial department is also taking fee on the form of chips. जे भितर ते विकता पळय चिप्स तेजे 28% आमकां मेवता, 14% गोंयांक आनी 14% सेंट्रलाक. आतां तेजेर जे एलिगेशन आसतले की कशें मॉनिटरींग करता. देर आर 7 to 8 visits on every casino without being told when they are going to come, and every 7 to 8 visits we take official statements from their figures कितें ते एंट्री करता थिंगा in per month. म्हणजे सांगनासतना they go there, visit it, and they give तेंचे कडल्यान स्टेटमेंट काडटा which is tallied at the auditing time, that this tallies with what they have shown. म्हणजे आतां हे गिरीशाक जर कळना जाल्यार म्हाज्या मनाक बस. गोंयचे मीन खणी बंद केल्ल्यान आयज कितलो त्रास जाता हें सरकाराक खबर आसा. खंयचोय उद्देग बंद करप सोंपें ना अशी खंत निलेश काब्रालान उक्तायल्या. हे चालू केले, नो डाउट we are trying to stop. Our CM is there, ex-CM is on record that they want to shift. See, for any decision to do, it takes time or whatever. People may criticize me for the statement. I am not bothered. But what I am saying, it is a policy which the government has to take. I am with the government also. We will find solution and practical solution. Closing an industry is not a practical solution. आज मायनिंग बंद करून आज आमकां लोकांक कितले त्रास जाता ते आमकां खबर आहा. जरी तर कजिनो इज अ इंडस्ट्री, जरी तरी ते पयशे कजिनो इज गॅमलिंग जाता ती दुसरी गोष्ट. पूण देर आर सम एम्प्लॉयमेंट देर इज लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देर फॉर गोवन्स एंड नॉन गोवन्स, बट दे इंडियन्स हुएवर दे आर. आणि आय विल टेल गिरीश चोडणेकर, डू युअर होमवर्क फर्स्ट अँड देन टेक प्रेस कॉन्फरन्सीस. गोंय सरकार गेमिंग आयुक्त बेगिनाच नेमतलो अशें गोंय सरकारा वतीन मंत्री निलेश काब्रालान आश्वासन दिलां. आज खंय तरी गेमिंग कमिशन करूं ना. वी विल ऑल सीट and we will find solution. I am not making any promises, but as fast as possible we will put, the state government will put gaming commission in the casino. As this statement I am making on behalf of the Chief Minister since he is not here.